सगळीं केशां बरी आनी सदां तशें कोराय देवान बेसां बरें तुमकां सदां खुशालकायेन रावाय आनी कोणागे हॅपी बर्थडे आहल्यार हॅपी बर्थडे आनी वेडींग एनिवर्सरी आहल्यार हॅपी वेडींग एनिवर्सरी. सो आयचो ब्लॉगर तुमकां हांव माड्रास केल्लो वेलंकनी. सो ब्लॉगर हांव घातो म्हूण आहलो म्हाका टायम मेळना. सो गोंया टायम मेळना म्हाका खरें. गोंया वेकेशन आयिल्लो खाली 1 म्हयन्याक म्हाका टायम मेळना. सो हांवें एसनिया पापा ह्या चॅनलाचे हांवें ब्लॉग घायले फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे. ते ब्लॉग चोवपा जाताय तुमी. आनी आमगे चॅनलाचे हो ब्लॉग तुमकां आमगे गोवन फ्रेंड्स फॉर एवरा कित्याक तुमी चोवूं ना म्हाका हे चॅनलाचेर. सो हे चॅनलाचेर तुमी चोयाय आनी दुसऱ्या चॅनलाचेर बी वोसोन चोवपा जाता ते ब्लॉगर. तो लिंक हांव डिस्क्रिप्शनाचेर घातलो. आनी हो ब्लॉग स्टार्ट कोत्ता आसतना तुमी चोयाय माड्रास कितू लोक जाता तो आनी आमगे गोंयकार भावार्थान वयता आनी सायबी मायको मागोता आनी सोगले मेवता. सो फ्रेंड्स हो ब्लॉग सोगलो चोयाय तुमी आनी मुगे ट्रीप केशी गेली ती चोयाय. ओके आनी सोगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी एक पाटी मुगे सबस्क्रायबरांक. आनी हिंगासो एंडींग आनी कांय दाखोवपा ना एंडींग कोत्तोलो आनी फाल्यां न्यू विडियो येवपा आहा. सो प्लीज विसरूं नाका ह्या कमेंट्स करपाक. आरडी फ्लैग टावर होस्टिंग होता है. सारखे लूट गेलो माड्रास एबाटी आनी एबाट म्हाका येवपा मेळनासलें जरी आसता हांव हें रिक्वेस्ट करून येयलो आनी फायनली पावलो आनी ब्लॉग घालूंक मेळोना म्हाका. सो आज ब्लॉग घाल्या म्हणून आज बरो दीस आहा. आज हांव खुमसार आयलो खुमसार कोरून तेचे आदेश येयलो थोडो व्हिडियो काडया म्हणून.
तेच दिंगान चलोन येता तशी ते आनी चर्चा फ्रेंड आम वयता आतां सायबिणी तेंगे सायबीण दिसती पळोव थिंगा तो भुरग्याक थिंगा वयताय आमी स्टेशन आहा एक स्टेशन ते सगळें दाखयना थोडे थोडे दाखयता चड दाखयना कित्याक तुमी स्पेशली हांचो माने मदर मेरी ब्लेसिंग सगळें बरें आयज तुमकां दाखयता माड्रास वेलंकनी कितको आहा तें सगळें गोवन फ्रेंड्स बरें वचचोय आनी विडियो वॉच करात மறை உண்மைகளில் முதலாவதாக இயேசு பூங்காவனத்தில் இரத்த வேர்வை சிந்தியதை குறித்து தியானிப்போம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பிறகு உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதே, தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும்.
तुझ्या दर्शनाला